हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशा आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा ब्रेस्तार थर्सडे आयज, आणि हांव अशें करून बँड जावन हेकाच लागून पळयतलें की टायम एकदा रिकन्फर्म केला की खरेंच गुड मॉर्निंग आसा का गुड आफ्टरनून जाला का म्हणून. पयल्यार ना गुड मॉर्निंगच आसा, कित्याक की 11 जावपाक येयली, 11:10 काय 5 मिनटां कितें आसा. आनी भायर वत, बट जशें की तुमकां हांवें लास्ट विडियोन दाखयल्लें पयलीं काल तशेंच आसा, वत येता दमटी येता, वत येता दमटी येता, तशेंच चालू आसा. आनी आतां न्ही 11 जावपाक येयली, सो म्हटल्यार आयचो व्हिडियो स्टार्ट करया अशें म्हणून. आनी आमगेली डेली रुटिनाची जी कितें कामां आसता पळय न्हू, मॉर्निंग रुटिनाची ती सगळीं कामां जालीं. आनीक ब्रेकफास्ट बीन न्ही आयज हो सकाळ फुडें बेगीन गेल्लो, सो वचून जस्ट आत्तां येयला तो, येता आसतना नुस्तें घेवन येयला. आनी म्हटलें व्हिडियो जो आसा पळय तो स्टार्ट करया अशें म्हणून. आयज हो बेगीन गेल्लो, बेगीन वचून येयलो. हांवें म्हटलें हेका अशें तो चडसो सांजचोच वता, सकाळचो वचना, कित्याक की बायेक बी लागून मातशें म्हाका कामाक बऱ्या पडटा न्ही तेका लागून, नाजाल्यार तेज्या फुडें कामाच जायना. सो आयज तेका सकाळीं वचपाचें आशिल्लें म्हणून म्हटलें बेगीन वचून यो अशें म्हणून. सो तो येता आसतना नुस्तें बी घेवन येयला, 11 जालीं न्ही. आनी आतां बाकीचें जें कितें दनपारचेर लंचा रिलेटेड जावं ह्या टायमाची जी कितें कामां आसता पळय, शावर घेवपाचें, बायेक न्हाणप, तें सगळें उरलां. सो बायेक मातशें सकाळ फुडें न्हिदयलें आनी कपडे बिपडे जे आसा पळय ते धुवन घेतले. हेपळय हांगासर तुमकां दिसता आसतलें फाटल्यान स्टँड कपड्यांचो, बायेचे कपडे बी ते मातशे न्हिदलेले धुवन घातले. ताचो ब्रेकफास्ट केलो, रेडी केलो, ताका लायलो, अशें करून तें सगळें केलें. आसा ही पळय हांगासर दाखयता तुमकां, ही पळय हांगासर दोगांय उदक पिता. आनी काल कितें खंय की काल रे मर्डर जालो गायज, काल गायज आतां कितें तरी केस एक पळयता खंय मर्डर जालो खंय. सो येवचेन म्हाका सांगता मर्डर जालो खंय, आनी आपूण टीव्ही लावन बसला न्यूजला. हें पळयात वत कशें आहा तें भायर. अशें जाता वत सा कडक येता, मागीर मदीं सामकी सावळी दमटी जाता सारकी, मागीर मातशें थोड्या वेळान परत वत येता. ह्या दिसा वेदर जो आसा बीन तसोच आसा. सो तशें म्हणून बायेचे कपडे जे आसा पळय ते सकाळ फुडें धुवन घालता आमी, सुकपाक बऱ्याक पडटा न्ही, नाजाल्यार मागीर हें येता. आनी मागीर न्ही वारो मारपाक लागलो की ना कितें जाता खबर आसा, दाखयता तुमकां. असो करून वारो मारपाक लागता, आनी थोड्या वेळान आतां 12-1 जाता मागीर वारो सुट्टलो, मागीर न्ही स्टँड जो आसा मागीर तो सगळो हालता, ताका लागून मागीर भितर हाडून दवरपाक पडटा. सो हांगा दवरता आनी स्टँड थंय पावता, नाजाल्यार असो येवन हांगा रावतलो, असो करून सगळें हालता. टायर आहा न्ही ताका हांगासर पोंदा ताका लागून. सो मागीर आमी भितर हाडटा, मागीर कपडे सारके सुकना न्ही, ताका लागून बेगीन घालता सुकून. आनी हो पळय हांगासर बायक घेवन बसला. आनी आमी घरान आसली म्हणटा टीव्ही चालूच आसता, कोणी आसूं नासूं आसता न्ही पळय. आनी नुस्तें हाडलां दाखयता तुमकां. हें पळयात हांगासर नुस्तें, हें हांगासर नुस्तें हाडलां, जस्ट धुवू बी कांय ना हांवें. सो मागीर परत आनी सकाळ फुडें मार्केटाक वचपाक पडटा न्ही. आतां कालच्यान आमी म्हळ्यार मंगळारच्यान कंटिन्यू नुस्तें खाता. हांव आयज खायना ब्रेस्ताराक, तो खाता. सो मागीर शुक्राराकूय फाल्यां खाता अशें म्हणून ताणें सोमतेंच नुस्तें घेवन येयलां, फाल्यां परत वचपा नाका म्हणून. सुंगटां हाडल्या, लेपो हाडल्या आनी ताल्ले हाडल्या. सो 3 टायपाचें नुस्तें हो घेवन येयला. म्हटल्यार ताल्ले म्हाका मातशें बी आवडना. हांव न्हू फाटल्या तेंपाक पयलीं लग्न बी जावन ताल्ले करत नाशिल्लें, हाडपा सोड करूय बी नाशिल्लें, कित्याक तेजो वास घरान जाता आनी हिवळो असो म्हणून. हालीं तेंपाकूच करता. सो ताका आवडटा, तेजे फेवरेट सामके ताल्ले घेवन येयला. सुंगटां तो खायना, सुंगटां म्हाका आवडटा अशीं बारीकूच सुंगटां, मोटी आवडना. आनीक लेपो ज्यो आसा पळय त्यो ओके लायक अश्यो तो खाता, ताका आवडटा. बट म्हाका नुस्त्याचें अशें व्हडलें ना, सुंगटां सुद्दां व्हडलें ना. सो म्हाजें आयज ब्रेस्तार शिवराक न्ही, सो हांव हें दोनी करपाना. जस्ट ताका ताल्ल्याचें हुमण करून दिता, मातशें आंबट तीख कशें. सो म्हळ्यार हुमण आंबट तीख करना, मातशें आंबट तिखट अशें मातशें करून दी हुमण. सो तेंच करता हुमण. आनी हें लेपो आनी सुंगटां जें आसा पळय न्हू तें काडून दवरिता, धुयता पयलीं सगळें, डबे बी काडून दवरल्या. सो मागीर तें काडून दवरिता, मागीर फाल्यां बी करपाक मेळटलें. फाल्यां मागीर पळयता, आयज ताल्ल्याचें हुमण करतलें न्ही, खूब आसा तें मातशें चडूच करता, फाल्यांकय बी मेळटलें. आनीक फाल्यां मागीर सुंगटाचें कितें किसमूर बी तशें कितें करतलें. ओके, मागीर शेनवाराक आमचो वॅज, मागीर संडेक परत कितें. सो पळयता कशें कितें तें. आयकता रे, ताल्ले खूब आसा मरे, ते भरपूर आसा म्हणटा ताल्ले. 100 रुपयाचे पण खूब आसा न्ही. वारे खूब मारता. काल न्ही 2-4 दीस जाले वारे खूब आसा.
हे म्हणटा सगळ्याचे हुमणच करूं मरे फाल्यां बी मेळटले ताल्ल्यांचे म्हणटा तूं आयज एकलोच खाता न्ही हय पळयता धुयता बी सगळें काडून दवरिता नुस्तें पयलें नुस्तें तेणें हें करून हाडलां उजरावन हाडलां आनीक हें करता आतां काडून दवरता उजरावन हाडलें नुस्तें न्ही चड टायम भायर दवरलें मीठ लायनासतना जाल्यार मागीर तें पिड्यार जाता बरें लागना पावशेल्ल्या भशेन वास येता सो काडून दवरिता सगळें नुस्तें बी पयलीं मिरसांग बी वांटून घेता मिक्सर बी लावन घेता आनी रांदपाचें जें आसा पळय तें सगळें करून घेता मेळटा मागीर बाईक न्हाणोवपाक बी जाय न्ही तें सगळें वावर सकरा जालें मागीर असोच टायम वयता आमकां न्हांवपाक जाय हो न्हांवपा उरला हांव न्हांवपा उरला सकाळीं बेगीन गेल्लो म्हण न्हांवनासतनाच गेल्लो ओके सो चलो मेळटा पयलीं नुस्तें काडून दवरिता मागीर नाल्ल सोय बीन सगळें आयज न्ही म्हाका मातसो लेट जालो रांदपाक बी आसा तो एक 10 जालें सुसेगाद करीत गेलें सगळें लायट पेटयल्ली आसा हें पळय हांगासर जेवण जें आसा पळय तें जाता हरशीं एक म्हाजें जातालें बट आयज जेवण शिजता हांगासर हें हुमण जें आसा पळय न्ही तें दवरलां आतांच ग्रायंड करून सो हुमण हें जातलें शिजतलें आसूं ओपन आसूं तें पांय पुसणें हें कर हांगासर हुमण बायेचें हें खिचडी केली हें हांगासर शीत शिजता आनी म्हाजें वेज जें आसा पळय न्हू तेवूय बीन आसा रोस सो हांगासर दाखयता तुमकां हें पळयात हांगासर तोरां जीं आसा पळय न्हू ती उकडपाक दवरल्या तोरां म्हळ्यार घोटां जीं आसता पळय न्हू ती पिकलेली घोटां सो अशें करून न्ही बरी लागता तुमकां खूब जाणांक खबर आसतली अशें करून हें करून बॉयल करून खातात ती आनी ही खूब दीस म्हळ्यार उरता कांयच जायनात ओके अशें करून न्ही धांपोवन न्ही ही शिजोवन घेवप मीठ घालप आनी सांगता तुमकां सारकेंच कशें कितें करप तें तुमकां खूब जाणांक खबर आसतलें हें खूब जाणां करून बी खाता आसतलें बरी लागता बेस्ट अशें आनी सांसवाक न्ही बेस्ट ऑप्शन हें जें आसा तें हुमणाक मातसो खतखतो येयलो मातसो हें शिजलें की ना मागीर नुस्तें जें आसा पळय तें घालून घेता हांगासर नुस्तें दवरलां मीठ लावन तें घालपाक जाय जालें मागीर हें हांगासर म्हाज्या वेजाक कितें म्हणटा तें निरफणस जो आसा पळय न्हू तो हें केला मॅरिनेट करून दवरला तो फ्राय करतलें म्हाजें वेज न्ही ताका लागून म्हाका हें ताका हुमणच पुरो खंय आनी कांय नाका खंय ताल्ल्याचें हुमण आनी ही तोरां जी आसा पळय ती दवरल्या ओके सो बाय न्हिदला भितर न्हाणून ताका न्हिदयला ही जी अशी तोरां आसा पळय न्हू स्टीम करून खावप उकडून खावप तुमकां खूब जाणांक खबर आसतलें जर तर तुमकां अशें घोटां बी मेळटा न्ही ह्या वर्सा घोटां भरपूर आसा सिजन भरपूर म्हळ्यार सिजन चालू आसा न्ही आनी भरपूर मेळटा ह्या वर्सा सो तुमचे कडेन घोटां बीन जर आसा न्ही तुमी एकदां अशें करून ट्राय करात किंवां ना सुद्दां न्ही मार्केटान बी मेळटा जाल्यार मुद्दम हाडून ट्राय करात तुमी केन्ना खावना जाल्यार इतली बरी लागता जाणा सदांच न्ही तें सांसव करून करून खावन खावन बेजार येता आनी सांसव बी कशें आयज केलें आयजच सोंपोवपाक जाय किंवां तुमी फ्रिजान दवरून फाल्यां म्हणल्यार खावपाक शकता मागीर तें बरें बी लागना आनी हेल्थाक बी बरें न्ही सांसव जें आसा पळय तें 2-3 दीस दवरून कित्याक तें आमचण आसता न्ही घोटांक ताका लागून सो तुमी न्ही हें जें आसा पळय तें करपाक शकता कांयच ना जितली तुमचे कडेन तोरां आसा पळय न्हू फुटलेली सुद्दां जाता बरीच जाय अशी ना ती तोरां जी आसा पळय न्हू अशें करून घोटां धुवन एका आयदनान घालून न्ही बॉयल करून घेया थोडेंशें उदक घालून वयल्यान इल्लेशें मीठ उडोवपाचें आनी धापून न्ही बारीक केंसां शिजोवन घेवपाचें एक 10 मिनटां सुमार जी आसा पळय बॉयल करून घेवपाची आनी तशीच न्ही ती धापूनच दवरप जेन्ना म्हळ्यार ती सामकी नॉर्मल जायना थंड जायना पळय तेन्ना म्हळ्यार आनी मागीर न्ही ती तुमी खावपाक शकता इतली बरी लागता जाणा आनी तुमी न्हू ही जर न्ही ती बॉयल केल्ली जी आसा पळय न्हू ती न्हू एका आयदनान काडून न्ही तेजें उदक रोखोवपाचें उदक ना फक्त तोरांच जी आसा पळय ती एका आयदनान काडून फ्रिजान सुद्दां दवरली न्हू इतली बरी लागता जाणा कांयच जायना 15-20 दीस म्हळ्यार फ्रिजान बट तुमी अशें करून बी दवरून खावपाक शकता खरेंच सांगता खूब बरें लागता एकदां ट्राय करून मुद्दम पळयात सदांच तेच करून खावपाक बी बेजार न्ही ताका लागून आनी किचनान रावन म्हाजें कंडिशन पळयात कितें जाल्यार ती सामकी जालें म्हाजें शिजता हुमण बायक न्ही जेन्ना केन्ना खिचडी जायता पळय न्हू तेन्ना न्ही तें प्लेन खिचडी कशीच खायना तेच्या वांगडा न्ही ताका मँगो हो लागताच पेराक मँगो जो आसा पळय तो हांवें उदकान घालून काडून बी दवरला आतां डब्यान घालून सो कट करून ताका दिवपाचें मातसो तरी ताका मँगोचो फ्लेवर जायत खिचडेच्या वांगडा नाजाल्यार न्ही तें कशेंच खायना न्ही रे बाय खिचडी मँगो नासतना फक्त मँगो म्हणत न्ही जाल्यार तोंडाक करता ना जाल्यार ना आनी ताका जर तितून मँगोचो टेस्ट मेळना न्ही तें खायना एक ती उणी घालता पळय मँगो नासतना ती घेता तोंडाक मागीर दुसरी उणी कशी घे अशें करून रावता कशें खायना सामकें आतां मँगो सिजन सोंपतकीर मागीर
म्हळ्यार एक मँगो दवरप दाखोवपाक कशें करून हो पळय मँगो म्हणून. आनी आंबो जर हातीन काडलो न्ही म्हणटकीर तुमकां सांगता ते अशें हें करता दी म्हणून तशाच तसोच दी म्हणटा आपल्याक आंबो जो आसा तो. सामको आतांचो मँगो सामको फेवरेट जाला. सो मँगो जायत तेका आमकां डेली मँगो आसा. हांव आंबे भरपूर खाल्ले न्ही रे, भरपूर आसा आंबे. आनी फ्रिजान बी आजून भरपूर आसा आंबे. खूब आहा फ्रीज उगडल्यारच न्ही फ्रिजाक फुड्यांक गेले जाल्यार आंब्या वास येता. थंय गेलो न्ही ते सायडीच्या डायनींग टेबला कडेन खरो आंब्या वास येता ओपन करची पयलींच. ना घोटां 5च आशिल्ली ती पांय आतां उकडपाक दवरल्या. घोटां बी भरपूर खाली सांसव करून उकडून, चडशें उकडून खाली सांसव चड करून न्ही सगळें हें करून जाल्यार आतां आंबे भरपूर आसा. मानकुराद आंबे, आनी कसले रे हापूस. आनी तुवें ते कसले तरी हाडलेले पळय गड्यार ते संगीताईन दिलेले ते आसा. म्हाईन हाडलेले म्हापशे साकून त्या दीस लग्ना येयले त्या दिसा ते आंबे. आनी काकीन दवरल्या म्हा कडेन म्हळ्यार हें बी लायन आसून पिकेले झाडाचे आंबे गारफाचे ते आसा खंय यामिनी काकीन कांचनान दिल्ले खंय. सो इतले आंब्याचो सांबार काडला भरपूर आंबे. बेजार येयसर खाला. आतां तांकां हात लावपाक बी म्हळ्यार बेजार येयलो सद्दां खावन खावन. आसा आंबे थोडे न्हू फ्रिजान बी. ओके सो हें सगळें करून घेता हांव पयलीं. आयज डिनर म्हाज्या हेका न्ही म्हाजें डिनर हें हांगासर आयज हांवें पाव घेतल्या वॅज रोस आसा न्ही ताका लागून. आनी ताका हांगासर हुमण आनी शीत आसा. सो तो शीत जेवतलो खंय. आतां तुमी म्हणटलो हो पिरामीड कित्याक उबो केला काय म्हणून. तर हो पिरामीड हेकाच लागून उबो केला की तुमकां हांवें लास्ट टायम सांगलें न्ही की मुयो खूब येता म्हणून. तश्योच न्ही मुयो ज्यो आसा पळय त्यो खूब इरिटेट करता. मातशें जेवण बी थंड जालें की ना रोखडें न्ही अशें करून येता. ताका लागून हें हांवें हांगासर न्ही हें पळयात उदक जें आसा पळय न्ही तें घातलां. मागीर स्टँड दवरला, स्टँडाचेर ताट दवरलां, तितून हें उदक घातलां. स्टँड अशें अर्दें अशें बुडटा तशें आनी स्टँड दवरलां आनी तेजेर न्ही हे सगळे तोप जे आसा पळय ते एकामेकाचेर दवरले अशें करून. हें हांगासर शीत, हें हांगासर हुमण, हें म्हाजो रोस आनी हे बायेची खिचडी केल्या. सो ती दवरल्या. बेगीनूच करता हांव सांजचें अशें आनी दवरिता थंड जावपाक लागून. ते मागीर खंयच्याय टायमार 8 जाल्यार 8 मागता, 7:30 जाल्यार 7:30 मागता ताका लागून. अशें करून स्टॅक करून दवरलें. सो ही जी आसा पळय न्ही टॅक्नीक म्हाजी माची. केन्ना आमकां किचनान बी घरा कडेन मुयो येता आनी माव अशीच करता. गॅसाचेर हें दवरिता, ताट दवरिता आनी ताटार अशें करून उदक घालून स्टँड दवरून एकामेकाचेर अशें सगळें दवरिता. आनीक ही ती तोरां उकडलेली पळय ती पळयता हांगासर बरी जाल्यार आतां ती थंड जाल्या सामकी. सो काडून हांव आतां बेश्टें एका डब्यान घालून फ्रिजान दवरतलें. सो हें सगळें हें पळयात हांगासर सगळें दवरलां. आनी भायर दाखयता तुमकां. हो वता खंय भायर एका झाडांक उदक घालपाक वयता तो. सो बायेक हांव घेता आनी तो बाये झाडांक जे आसा पळय तें उदक घालतलो. सो उदक घालून घे म्हटलें ताका. आनीक हांव बायेक घेवन मातशें बसता. तें न्ही मातशें बरें एन्जॉय करता जेन्ना पळय तो असो करून भायर झाडांक उदक बी घालता पळय ना तें उदक पळयता आनी तें अशें करून झाडां हालता आनी कितें थंड अशें हें येता आनी वारो तें बरें एन्जॉय करता. सो मातशें ताका घेवन बसता थंय आनी ताका म्हण घरां बेजार येता न्ही आसा न्ही ऑप्शन भायर बसपाचें बसया म्हटलें. ओके चला हें पळय बाय आनी हो हांगासर हां पळयात हांगासर पावसान कसलो काळोख केला पळय सगळे सायडीच्यान. हे सायडीच्यान तर हे सायडी सगळ्याक काळोख केला पावसान हांगासर. आनी आमगे पात्रांव हांगासर उदक घालता हांगा पात्रांव हांगासर पळयात. इतलो पावसान काळोख केला. हे तेन्ना वारो बी कांय मारना जाल्यार बी उदक घालता. पावसान काळोख केला न्ही वारो मारना बट गरमी सॉलीड येता. ए फुडल्यान पळय वारो सॉलीड गरमी सॉलीड जाता सारकी. पळयत हांगा रस्तो बिस्तो धुयनाका रे. आनी आमकां पळय हांगा कसो घामान आमी दोगांय बुडल्यात ती हें पळय. आनी हें म्हाका धोडयता हेवटेन तेवटेन सामकें. ते उदकाक पळोवन एक्सायटेड जाता आनी म्हाकाच धोडयता हात पांय सामकें. हें पळय फाटल्यान बाप्पाक पळयता.
अरे बाबा मोबाईल दिसलं की बरं जात का आयला मम्मा बाबू दादा मॅचिंग मरे दिले मॅचिंग डेडू बी मॅचिंग मरे खूपदा नापा लागले ह्या दिसांनी मॅचिंग सो घामांचं बुडलं आहे सायडीच्यान ते सायडीच्यान सो बाय पळयता उदक घालता ते एका म्हटलं वयल्या वयर घाल म्हणा उदक पावस पडटा न्ही ताका लागून म्हणा काळोख केला न्ही पडला पडू अशें म्हणून सो चला तर आयचो हो व्हिडिओ हांगासर एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे व्हिडिओ घेवन तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय हो आनी आंगण धुयता पळय सगळें